रोहन खंवटे डायरेक्ट ब्लेम पुलिसांचेर घालता, म्हटल्यार आपल्या डिपार्टमेंटाची चूक तो करिना, आपल्या डायरेक्टराची चूक तो करिना. आणि त्याच्या डायरेक्टरान गेल्या महिन्याच्या ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर ही ऑर्डर काढलेली. निखिल देसाय जो कितली वर्सां जाली टुरिझम डिपार्टमेंटाचो तो डायरेक्टर आसा, आज इतली वर्सां जावन सुद्धा आज तेका टुरिझम इंडस्ट्रीन जे इलिगेलिटी जाता ते कंट्रोल करपाक त्याच्याकडे शक्य जायना. जर एका मनशाकडे एका डायरेक्टराकडे जर इंडस्ट्री सांभाळना, हे जर टुरिझमान जे इलिगेलिटी चलता ते जर कंट्रोल जायना जाल्यार तेका त्या पोझिशनार इतली वर्सां दवरला तरी कित्याक? आता हितून कोणाचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा तो आमी रोहन खंवटेक विचारता. तेच निखिल देसाय त्याच पोझिशनार इतली वर्सां दवरून कोणाचो वेस्टेड इंटरेस्ट आसा हे रोहन खंवटेन आमकां सांगचे. हे तुम्ही 31 तारखेर ऑक्टोबरान तुम्ही ऑर्डर काढता, भितर फॉकस जावं, टाउटिंग जावं, नाजाल्यार भितर इलिगल एक्टिविटीज जावं, कुकिंग जावं, हे सगळे गजाली तुम्ही घालतात आणि 5000 रुपयाची फायन म्हणून घालतात आणि 188 सेक्शन लावचे म्हणून सांगतात. आता ही तुम्ही ऑर्डर काढली, ही आता कित्याक काढली, कोणाक फटोवपाक काढली, काय एक आय वॉश असलें की रेव्होल्युशनरी गोंस परतो परतो बोवाळ मारता, तुमच्या कडेन इश्यूज पावयता, आवाज काडटा, प्रेसा फुड्यान दवरता म्हणून तुमकां भंय दिसले म्हणून निखिल देसायानी ऑर्डर काडल्या काय? कित्याक हे टुरिझम डिपार्टमेंटाचो एक कायदो आसा. ह्या टुरिझम डिपार्टमेंटाचो द गोवा टुरिस्ट प्लेसेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स एक्ट 2001 हो एक कायदो आसा. ह्या कायद्यान 6 नंबराचेर कंपल्सरी त्यांच्यानी एक सिंपल बरयल्ले आसा, जे ह्या ऑर्डरीन त्यांच्यानी बरयला ते मॅक्सिमम गजाली जे इलिगेलिटीज आसा ते हांगा बरयल्ले आसा. ह्याच कायद्यानुसार तांकां 5000 रुपया फायन दिवपाची म्हणून हांगा बरयल्ले आसा. हे सगळे आसतना तुम्ही फक्त मातशे 4-5 लायनी भितर ऍड केले, फक्त टाउटिंग मिटिंग हे ऍड केले, इलिगेलिटी घुसन कितें ऍड केले आणि ऑर्डर काढली. बरी ऑर्डर काढली. आता ही जेन्ना तुम्ही ऑर्डर काढता तेन्ना तो पुलीस स्टाफ थंय आसा काय ना, डिचार्जर मॉनिटरिंग जाता काय ना, सीएमा कडेन तुम्ही मीटिंग घेतलेली, तुम्ही डीजीपी कडेन मीटिंग घेतलेली, त्या बेश्टीच अशी ऑर्डर काढली आय वॉश करपाक, लोकांक पिशान काडपाक, रोहन खंवटेक आपले क्रिटिसिझम जावपाक जायना. हो बॉल जो आसा आयज जर तो ब्लेम तेका पडटा, तो ब्लेम खंय तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर वचपाचो, होम मिनिस्ट्रीचेर वचपाचो, नाजाल्यार आनी सीएमाचेर वचपाचो म्हणून ही गेम चल्ल्या काय? जर निखिल देसाय कडेन हे जायनासले, जर तेंच्यांनी प्रॉपर प्लॅन करून जर तेंच्यांनी प्रॉपर प्लॅनिंग करून नासलेली ऑर्डर तेंच्यांनी काढली, कित्याक जेन्ना एक्झिस्टिंग कायदो आसलो. आता हे सगळे जाले आसतना हांव रोहन खंवटेक दाखोवपाक सोदता सिंपल गजाल. आयज आमी पणजेच्यान आतां येताले दनपारां, हांगा इलिगल हॉकर्स पणजे चर्चे कडेन अजून मेरेन कितें कितें विकता. आयच्या दिसाचे फोटो आयज जीपीएस आसा पळय पेंजींग तेजो लास्ट टायम लॉजिट्यूड टायम बी सगळे आसा. ए टू झेड गजाली हांगा ही बायलां आसा, ही स्पेशली लमाणी जी आसा पळय ती लमाणे आयज टुरिझम जे आसा पळय लमाण्याच्या हातीन दिल्ले आहा. एका आतां पयलीं मायकल लोबो प्रमोट करी, आतां तेका रोहन खंवटे प्रमोट करता. आता ही लमाणी वोट बँक घेवन परवरी येयला काय हो आमकां प्रश्न पडला. पणजे स्मार्ट सिटीन जर तुमकां तुमचे मिनिस्टर, तुमचे ऑफिसर्स, पुलीस डिपार्टमेंट सगळे हांगले कंटिन्युअस वयता, थंयसर ट्रॅफिक पुलीस 24 वरां उबो आसता, जाल्यार तुमकां हे इलिगेलिटी दिसना. जर तुम्ही हे बारीकांतले बारीक पणजे जर तुम्ही क्लीन करपाक शकना जाल्यार तुम्ही व्हडले व्हडले गजाली हे ऑर्डर निखिल देसायान काडपाची, फ्रेमिंग घालपाची आनी ती फ्रेम व्हरपाची आनी आपल्या घरांत दवरपाची. आनी जर जाय जाल्यार ही जी ऑर्डर आसा तिका बरी फ्रेम करता, ती फ्रेम निखिल देसायाक दिता, तेका सांगता ही व्हरून घरा लाय म्हणून. कित्याक हे सगळे युजलेस, बेसलेस आनी नॉनसेन्स गजाली गोंयांत चलता.